तर जेन्ना ती दोगांय मोग करतात हें तुज्या कानांत पडलें जेन्ना तुका पेदो सांगतालो आनी तुज्या कानांत पडलें तेन्ना तूं हांसतालो सो पूण खरेंच तुका काळजांत दूख जाय आसली. कितें आसता आतां पळय सोयरीक कोत्ता एका कडेन आनी काजार वेगळे कडेन जाता. कित्याक आतांचे फॅशन कितें इस्कॉलान जावं कॉलेजीन फ्रेंडली जावप आनीक मामी डॅडीक तांकां कांय खबर आसना. मामी डॅडी तांकां दुसरे कडेन सोयरीक कोत्ता आनीक हे एक डिफिकल्टीक लागून जायते जाणाले मोग करनाऱ्याक जावं कितेंय प्रॉब्लेम जावं येता किंवां आपली रिवेंज आपूण घेता आनी हे डिफिकल्टीक लागून माय पायनी तेमचे सारकें प्रॉब्लेम सॉल्व करचे आनीक उपरांत सोयरीक करची हीच म्हजो एक हें आसा एम आसा. आमचो पेद्याची भुमिका करपी आग्नेल म्हज्या सामकार आसा. आग्नेल तुका बरें दिसलें त्या मोग करणाऱ्याक सांपडावन? कित्याक तेगेले सोयरीक जालो आसता आमकां जाय लोकांक बरें जाल्लें आमकां वायट जाल्लें आमकां नाका. सो दुसऱ्या फुडार बिडार जालो इट्स एक वायट गोश्ट. सो चेडूं चिंतना चेडूं दुसऱ्या मोग करता आनी ते ताका फोटो बायस करता. सो तो भुरगो त्रासान पडची पयलो त्या भुरग्याक आमी सांगता बाबा तुगे व्हंकल अमके कडेन अशें करता तुगे सोयरीक पळय जाली तशें कडेन तें ना पूण तें आनी कोणा मोगान पडटा. सो तूं तुगे आतां लायफ चिंत आनी पळय फाल्यां मागीर तूं कितें जर सुसायड करता भुरगो कितें जीव दिता तें मागीर मनशाच्या मनान येतेश मागीर जाता. सो तेका आमी हीट मारून दवरता की तुगे व्हंकल आनी कोणा मोगान आसूशी. इन्स्पेक्टरान तुजो जो सकल आसा हवालदार ताका तुवें कसली तरी फायल हाडून हय आमचो भितर एक जेलीन एक मनीस आसता देखून हांवें ताका सांगलां ते येलोपा गुंडाची मातसो फायल भायर हाड म्हणून. जेन्ना तो घेवन येयलो आनी तेन्ना मातसो तोपूच फटकार आयलो तेन्ना सगळोच गडबड सगळो गडबड जालो मागीर. म्हणटा त्या केसीचो निकाल लागोंकच ना. म्हणटच तुमकां ही भुमिका करता आसतना तुमकां कितें दिसलें? खुशाल तुमी खरेंच खुशाल आसात ही प्ले करून? हय आमी चड खुशाल. ह्या फेळांतल्यान ताणें समाजांत जें कितें वायट घडटा ताचेर उजवाड घालपाचो प्रयत्न केला. दोनूच उतरांनी सांगतलो जाल्यार सोयरीक एके कडेन जाता आनीक सोयरीक जालेली मनशां मोग दुसरे कडेन करतात म्हणटच हाची दर एका तरणाट्यान देख घेवपाची गरज आसा. चल्या ये चल्या अरे कितली वेळ जालो हांव तुका उलो करता कितें जालें आमी विचारता तरी पूण तूं म्हाका जबाबूच दिना. पप्पा हे पळय तुमकां तोंड लेगीत दाखोवंक म्हाका लज दिसता उणें पण दिसता म्हाका. जालां कितें तर कितें? पळय पप्पा हांवें ते मिनाचेर पातयेन 4 नवे ट्रक घेतलेले पूण आतां हालींच सरकारान मीन बंद दवरला आनीक आतां ट्रक बेकार आसात. ट्रकाची कांयच येनावळ येना पयशे नात. जरी तर बँकाचे इन्स्टॉलमेंट भरिना जाल्यार घडये बँक आमचे ट्रक व्हरूंक शकता. मागीर आमकां कितली लज आनी उणें पण भोगचें ना. चल्या ती सगळी खबर म्हाका आसा. पळय चल्या हांवें कश्ट करून खूब पयशे बँकान जमा करून दवरिल्ले आसात. तुगेल्या ट्रकांकूच लागून न्हय पूण तुजे खातीर आमच्या फुडारा खातीर आनी आमी बँकी मॅनेजराक सांगलां कितें सांगलें जाणा जरी तर आमचे इन्स्टॉलमेंट ट्रकांचो टायमार तुमकां बँकेन पावूंक ना जाल्यार आमची पळय बँकान सेविंग आसा न्हू त्या पयशांतल्यान आमचो इन्स्टॉलमेंट क्लियर कर म्हणून. समजलें ना? हय पप्पा. इतलेंच न्हय आमी सांकवाळे रावता म्हणटूच आमच्या गांवांत बिर्ला कारखाना चलता आनीक हांव आनी सरपंच आमी दोगूय वचोन त्या बिर्लाच्या कारखान्याच्या मॅनेजरा कडेन आमी उलोवप केलां आनी ताका सांगलां आमचे कडेन 4 ट्रक आसात आमकां आमचे गांवचे म्हणटच तुमी आमकां हेल्प करपाक जाय. आनी त्या बँकी मॅनेजरान आमचे सगळें मानून घेतलां आनी तुमकां जाय तेन्नाच्यान आमचे ट्रक कंपनीन धाड म्हणून. पापा आतां पळय म्हागेलो प्रस्न आतां सुटलो पूण म्हजेच भाशेन जायते गोंयकार तरणाटे आसा ताणें ते मिनाचेर पातयेन ट्रक टिपर घेतलेले आतां तांचें कितें जातलें? चल्या तूं दुसऱ्याचें चिंत म्हणून म्हाका अभिमान दिसलो. आमी देवा कडेन मागया आमचो प्रश्न सुटावो जाला तसोच तांचोय बेगीन सुटावो जाल्यार पुरो म्हणून. हय पप्पा. भाटकारा ओ भाटकारा
कशें आसा तुमी? नारायण आयलो तूं? आयलो आयलो. आमी बरें आसा पूण एक सांग हांवें सांगिल्लें तेजे वर कितें जालां? भाडकारा परत चला ती आमगेल बायक पळयला चलो मडकय तांगेल गांव कुळागर आसा भाटां बेसां आनी व्हडली शेट ते गांवान व्हडली नांव आसता तांकां. पूण नारायण माम तो चलो कसले काम करता रे? बाबा आमची चलीच्या बँकान काम करता न्ही हय. तेच बँकान तोवूय चल काम करता. हय. बांदेकार शेट ओ बांदेकार शेट. कोण? नारायण सोयरीकार? वळखिलो हय, रोखडो. वळखलो. कित्या खातीर आयले? पळय आगोळगत तूं ना हो आमचो सांकवाळचो केशव देसाय. अशें? होय कशे आसा तुमी? हांव एकदम बरो आसा. हय. तुमी कशे आसा? आमी एकदम बरे आसा. पळय नारायणान म्हाका सांगलें हय. तुगेलो चलो आनी म्हागेली चली एकाच बँकान काम करता म्हणून आनीक बराबर जेवता खाता हेंवूय ताणें म्हाका सांगिल्लें. अरे नारायण आनी तूं केन्ना तो पळयला? तुगे चल्याक आपण विचार न्ही रे. अशें? होय. चल्या ए चल्या कितें जालें पप्पा? पळय हांगा वळखत रे. हय पप्पा तो सुनीताचो पप्पा. वळखत तूं म्हाका न्ही? हय. तशें जाल्यार बरें जालें. बांदेकार शेट घेवन आयला बरी गजाल आका तूं वळखता गोरताचें सांगवाळ चली बँकान काम करता बरे गुण चाल चिंता तुज्या चल्याक घालूंक लग्नाची माळ बरी चोली मेड कोटींग आयज काल गोराण बरे आसा तर जावचे ना माल आम्हा चली बरें करतला आमचो सांबाळ तिचे कडेन लग्न जाता नाका पत्रिका मुहूर्त पळोवन फुडें पावोंक घाल नवरो म्हणून चल्याच ओगी कर नाका बोवाळ जाल्यार पुरो कुळ देवा बेतार रोकडेच तुका पावयता पूण आनी ना. बटा ए बटा कोण रे ते? आमीच ते याद याद बसत. बरें पळय बटा हागेलो चलो आनी म्हागेली चली दोगांय प्रेम करता. अशें? होय म्हणटरीच आमी चिंतलां तांगेलें लग्न करपाक आमकां कितलें तें आसलें तांगेले देवाक आनी आमगेले देवाक पडटा जाल्यार आनी जरी तर पडटा मूर्त केन्ना बरो आसा हेच पळोवपा म्हणून आमी आयिल्ले. पळयता म्हागेली पत्रिका पळयता हांव. पळय जालें काम हांव करता न्हू. होय तूं देवालें काम कर. पळयता. मूर्ती एकदम बरो आसा. हय जिन्याचे 3 तारीख सारको 12:30 वरांचेर. अशें हय. बांदेकार होच मुहूर्त आमी धरून लग्नाची तयारी केल्यार बरी जाता. होय बेगीन आमकां कळय बरे तरेन जमता तर केशव देसाय हांव सांकवाळे म्हागेले गांव तारी नाका आमकां कोर एक करता लोगी मोरत सांग बेगी चड दीस उपकारो ना मात काढून 12:30 वरां 3 तारीख जून लग्नाक बरो मोठो पळयात तुमी येवजून मागेल माग दियात आसा चड करून पावो खुशीर कारण म्हाका पयली बस चुकली
आसा म्हणून धाकटी तिका खबर नाचली कोणाचो प्रेम जिंकली दोगांयच्या वडिलांनी देवाक लावून फुल पाकळी लग्नाक आमच्या वाट करून दवरल्या मेकळी लग्न जात सदांच लायतेली भांगराची तिकली तुगेली पप्पाक मान दितेली दोसावन हांव एकली खरंच तू मगेले पप्पाक मान दितले परा ये परा हांग पळय आतां आमी भाकऱ्या चलयेच्या लग्नाक वता आतां थंय मातशें सारको राव हेरकडे करता ते वच थंय करनाका बप्पा खावपा बी मेळटले मरे अरे खावपाक जेवपाक पिवपाक सगळी मेळटले पूण तीन बशी मातशें घेवन वचनाका एकू बशी घालून व्हरपाक जाय आमची क्लास मातशें काडनाका कळ्ळें पती बी घेतले पती कितें रे खावपा हाडपाना रे थिंगसान अरे जेवप आनी घरा बी हाडपाचें आगोस्त ते पंचवाडी ह्या नांवान तुका वळखतात तुवें संगीतान जायतो वावर केला पूण ह्या खिणांत तूं फेडांचो वावर करता म्हणटच आयज तूं जे एक फेड वाजयता दुमिंग मास्कारेन्साचे हातूंत आतांच तुवें जें संगीत दिलां हाचेर तुजें मत कितें मुझे मत मुगा उमेदीन अवजला न्ही मत मुझे म्हणटच हातूंत जेन्ना एक आतांचें संगीत करता आसतना तुका कितें अडचण बी जाली ना अडचण जालें ना म्हाका खरेंच खुशालकाय भोगली कुशलकाय भोगना दिला होय आयज ताची जायती पिराय आसा तरी आसतना ताणें हे पिरायेर खुशालकायेन हो तो फेड वाजता आनीक तुज्या सांगाताक तुका साथ दिवपी मुगे नातू चेडो होय हो जावन आसा ताचो नातू तुजें नांव रेगन हां म्हणटच हातूंत तूं जेन्ना सॅक्सोफोन वाजयता खरेंच उमेद भोगता हय म्हाका खूब भोगता होय आनीक तुमकां ह्या आदी तुमी ह्या पंगडांतल्यान केन्ना तरी फेड वाजल्यात वाजले दोगांनी पयलो पाट आयिल्ला पूण तेणें गेले त्या वर्सा एकल्यान आशिल्लो हांव एक आयकतालो अशें करून पूण पयले पाटी तियात्र आयजता आमी दोगांय गेलो जागृतसना गेलो वितोरीन बाब तुवूय तांच्या सांगाताक ह्या फेडांनी वावुरता म्हणटच ताणें आतांच तुजो उगडास केला की जायतीं वर्सां तुवूय ताच्या सांगातान आसा तर ह्या पंगडांतल्यान तुजोय थोडो भोव वांटो आसा हाचेर तुजें मत कितें सांगाता का म्हणजे चौथण बाब तोच न्हू पूण जालीं 30-35 वर्सां मायज जातलीं सारकी याद जायना तो कांतरां मुकोडे कंपोज करून व्हरता कांतरां म्हज्या थंय घडून व्हरता आनी बाकीचे सगळे राजा डायरेक्शन कारभार दुर्मान सगळे एक्टर कलाकारांक एकठांय करपाचें काम तोच करता हांव फकत कांतरां बरोवन दिता म्हणटच तूं ताची ज्यो पार्टी आसा तातूंत कांतरां बरोवपाक खरें तूंय खुशाल आसता हय हय सारको खुशाल आनी तो एक कार्नवाल आयलो जाल्यार म्हाका जिवीत सांगीत आयुश्य सांगीत चुकलेलें सारकें जाता खरें सांगपाक म्हळ्यार तो येतरी म्हाका मातसो खुशालकाय बगता आनी ते जायत जाणांक बरोवन दिता पूण तेज इतूच तें कोणा कांतरां बरोवन दिलें नाय 35-37 वर्सां जातलीं सारकी याद ना चौधन बाब हांवें तुका जायते पाटी टिवीर पळयला पूण पर्सनली पळयलें ना आयज तूं म्हाका पयले पाट मेळ्ळो आनी तूं मेळटो म्हज्या इश्ट वितोरीन पिरेरा लागून मेळ्ळा आनी तुका हांव चड आनी चड देव बरें करूं म्हणून सोदीत तें हेका लागून तुवेंनूच आमकां आदार दिलो ही आमचो हो हेळ तुमी रिकॉर्डिंग करपाक आनी हेज बदल हांव बाब वितोरिना नांवान आनी म्हज्या पंगडा नांवान तुका काळ जाणटां तुका आनी तुगे टिमीक काळ जाणटां देव बरें करूं म्हणटा आनी होच तुमी असलोच आदार जायत्या लोकांक दितो म्हूण हांव आस बाळगितां देव बरें करूं ह्या पंगडान फाटलीं 6 वर्सां फेडाच्यो पार्टी लोकां मुखार सादर करपाचो बरो प्रयत्न केला आनी ते यशस्वी जाल्यात बरे पार्टी लोकां मुखार मांडल्यात आनी लोकांची काळजां जिखून घेतल्यात ह्या वेळार हांव तांकां ह्या फुडें व्हड यश हांवडेतां आनीक आयची माणकामती कार्यावळ तुमच्या सांगाताक हांगा सोंपयता सगळ्यांक तुमकां आदिवस